गोंयचें दायज गोंयचें साहित्य जेन्ना आमी फाटली इतिहास जेन्ना काडटा त्या वेळाचेर एक प्रामुख्यान आमकां नांव पळोवपाक मेळटा तें म्हणजे रविंद्रबाब केळेकर ज्ञानपीठ अवॉर्डी जेंचे जीवन पूर्ण कोंकणी खातीर गोंयकारां खातीर गोंया खातीर जातलें। आमच्या वांगडा आसा दिलीप बाब बोरकर, तेंच्यांनी तेंच्या लायफाचेर डॉक्युमेंटरी केल्या। जाणून घेया ह्या डॉक्युमेंटरी बद्दल, त्या मुवी बद्दल जाणून घेया। सर, तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार। हय, तुमी म्हजी वावराची दखल घेतली म्हणून प्रुडंटाक हांव पयलींच देव बरें करूं म्हणटा। 2-3 दिसां पयलीं नागार्जून एक्टर गोंयांत येवन गेलो आनी ताणें कितें सांगलें की आपूण गोंयांत आयलो ते आमचे स्वातंत्र्य सैनीक जाणीं देशाक खातीर योगदान दिलां आनी आपूण आपलो बापूय तातूंत आशिल्लो तेन्ना ताका आर्गां ओंपपा खातीर आपूण गोंयांत आयलां। तेन्ना म्हज्या तकलेन एक विचार घोळपाक लागलो। हांवें जें रविंद्र केळेकाराचेर जें डॉक्यू फिल्म जें करपाक घेतलें ताजे फाटल्यान हीच भावना आशिल्ली। म्हणटकच आमी गोंय किंवा आमचो देश जेन्ना चलयता आसतना आमी दायज विसरूंक फावना। आतां दायज म्हळ्यार कितें, कित्याक जिवन सगळें जगतात पूण जाणी आमचें गोंय घडयलां, आमचो देश घडयला अशे कितलेच लोक आसात तांकांय आमी विसरूंक फावना। कित्याक ह्या लोकांचे विचार घेवनूच आमकां फुडलें जीवन मुखार चलपाचें आसा। आतां रविंद्र केळेकार ही एक 10,000 वर्सां मदीं जावपी एकूच अशी व्यक्ती आसता जी मुखार आपलो फुडार घडयता। आपलो फुडार न्हय, देशाचो आनी आपूण जे भुंयेंत वाडला थंयचो फुडार घडयता। रविंद्र केळेकार हे स्वातंत्र्य सैनीक, रविंद्र केळेकार हे गांधीवादी विचारवंत, रविंद्र केळेकार हे गोंयचे मोगी आनी त्या भायर एक व्हड लेखक। गोंयांक ताणें पयले साहित्य अकादेमीचे अवॉर्ड हाडले, गोंयांक ताणें ज्ञानपीठ पुरस्कार पयलीं हाडलो। अशे कितलेच राष्ट्रीय सन्मान ताणें गोंया खातीर दिले आनी हे केन्ना दिले, कोंकणी ही भासूच न्हय ती बोली अशें जेन्ना म्हणून आमकां सगळे लोक हिणसायताले तेन्ना कांय थोडेच लोक आशिल्ले जाका तेन्ना 11च लोक म्हणटाले, त्या 11 लोकां मदलो रविंद्र केळेकार एक। ताणें कितें केलें, ताणें आयुश्यांत नोकरी केन्नाच केली ना। नोकरी करिनासतना आपूण देशाची सेवा करतलो म्हणून तो सुटके झुजान पडलो। ताका निमाण दिसांनी ताका पोर्तुगेजांनी धरलो आनी 6 म्हयने भितर उडयलो। तो थंय भितर आसतना ताणें कितें केलें की रोखडेंच गोंय मुक्त जातलें तेन्ना गोंयचें शिक्षण हें कोंकणींतल्यान जावपाक जाय, कित्याक कोंकणी ही भास गोंयकाराची भास। दुसऱ्या भाशेंतल्यान जे आमी मराठी शिकतात ते मराठी शिकून मुखार आमी व्हड जातले आनी आमी उलयता आसतना बरयता आसतना चुकतात आनी हाचो फायदो महाराष्ट्रांतले लोक घेतात, कित्याक आमचे परस तांची मराठी बरी आसता। तेन्ना गोंयकार जर व्हडलो जातलो जाल्यार ताणें कोंकणीच हें करपाक जाय म्हणून ताणें कितें केलें, प्रिजनान आसतना ताणें गिजूबाई बदेका हो गुजरातचो एक व्हडलो विचारवंत आनी शिक्षण तज्ञ, ताचें ताणें एक पुस्तक घेतलें आनी नवी शाळा म्हणून एक पुस्तक बरयलें जाचो उपयोग भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर जातलो आनी शिक्षण कशें आसचें। म्हणटकच गोंय मुक्त जावन आशिल्लें तेन्ना पासून गोंयच्या शिक्षणाचो तो विचार करतालो। गोंय मेकळें जाले उपरांत रोखडेंच ओपिनियन पोल आयलो। गोंय आमी चलोवपाचें न्ही, तें दुसऱ्यान चलोवपाचें, ही जी एक मानसिकता आशिल्ली आमच्या गोंयकाराची ती मानसिकता परत वयर सरली आनी गोंय महाराष्ट्रान घालपाचो प्रयत्न जालो। तेन्ना ताणें म्हणलें ना, आमचें व्यक्तित्व वेगळें, आमची संस्कृती वेगळी, आमची दायज वेगळें, तेन्ना आमी कितें करपाक जाय, गोंय मेकळें दवरपाक जाय आनी ह्या सगळ्यांनी प्रयत्न करून ओपिनियन पोलाची मागणी केली आनी ओपिनियन पोल जिखून हाडलो। ह्या वेळार तांचें कार्य म्हणटात पळय तें खूब व्हडलें आसा। अशें आतांच कल्पना करात, जर गोंय जर महाराष्ट्रान विलीन जाल्लें जाल्यार गोंयचो खंय तरी एक जिल्लो आसतलो आशिल्लो, आमचो एक खंयचो तरी एक आमदार आसतलो आशिल्लो आनी अस्मिताय उरची नाशिल्ली। अशे परिस्थितीन आज आमकां ताजें म्हत्व कळटा आनी अशी जी व्यक्ती पळय आसा त्या व्यक्तीचें आमी कशें विसर कसो घालूंक शकता। तेन्ना हांवें चिंतलें की ताचे बरोबर हांव 18 वर्सांचो विद्यार्थी चळवळीन आसतना तेन्ना पासून हांव तांचे बरोबर वेगळ्या चळवळींनी आशिल्लो, तांचे साहित्याचेर अभ्यास करता, हें करता, सगळें करता। तेन्ना विचार केलो असली व्यक्ती आनी गोंयांत परती जावपाची ना, तेन्ना ती निर्माण करप आमचें कर्तव्य आसा आनी ती निर्माण कशें करप तांचो विचार आयचे पिळगे मुखार आनी फुडें जी पिळगी येता पळय तांचे मुखार वचूंक जाय म्हणून हांवें थारायलें तांचेर एक फिल्म करपाचें आनी 20 वर्सां हांव तांचेर अभ्यास करतालो आनी त्या खातीर हांव आतांचे कॅमेरा आयले, मोबायल पळय आसा तेन्ना पयलीं नाशिल्ले
फोटोग्राफी करपा खातीर तेन्ना हांवें स्वता खंय पयशे जमोवन 2 लाखाचो बरो कॅमेरा घेतलो आनी जो कोण दिल्लीच्यान येता जावं खंयच्यान येता किंवा हांव जेन्ना खंय दुसरे कडेन वता तेन्ना तांकां हांवें रिकॉर्ड करून रवींद्र केळेकाराक तुमी कशें म्हणजे देखीक आतां नामवर सिंग हो देशांतलो एक व्हडलो विचारवंत हिंदीचो प्रोफेसर एक क्रिटिक्स आनी व्हडलो लेखक रवींद्र केळेकार ताजो मित्र आतां मित्र कसो जेन्ना साहित्य अकॅडमीची मान्यताय मेळूंक जाय आशिल्ली तेन्ना नामवर सिंग साहित्य अकॅडमीचेर आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर नामवर सिंगान कोंकणी ही एक भास आनी तिका साहित्य अकॅडमीची स्वतंत्र भास म्हणून मान्यताय मेळूंकूच जाय अशें ताणें सांगलें तेन्नाचें वळख. तर रवींद्र केळेकारान कशें कशें काम केलें ताका खबर आशिल्लें तें हांवें तांचे कडेन रिकॉर्ड करून घेतलें. आतां मंगेश पाडगांवकार हो महाराष्ट्रांतलो व्हडलो कवी आनी मंगेश पाडगांवकार रवींद्र केळेकारा बरोबर वर्धा आश्रमान आसतालो तेन्नाच ती मैत्री. तर मंगेश पाडगांवकार निमाण्या दिसांनी गोंयांत आयिल्लो कित्याक जेन्ना रवींद्र केळेकाराक गोमंत भुशण हो पुरस्कार जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना तो दिवपा खातीर ताणें मंगेश पाडगांवकाराकच आपयलो. म्हणटकच आमी मराठीचे विरोध केन्ना नाशिल्ले कित्याक मराठींतले व्हडले व्हडले लेखक जे आसात पळय ते कोंकणी वाटेनूच आशिल्ले. तर तेन्ना रवींद्र केळेकारान जो सत्कार जालो तेन्ना आयिल्लो तेन्ना हांवें ताका रिकॉर्ड करून दवरलो. तागेले रवींद्र केळेकाराची उलोवपी आसा. मागीर गुलजार मुद्दम गोंयांत कितें तरी आयिल्लो ताणें म्हाका फोन केलो की रवींद्र केळेकाराक मेळूंक जाय. हांव ताका घेवन रवींद्र केळेकारा कडेन गेलो. थंय हांवें ताका गुलजाराचें रवींद्र केळेकारा विशीं मत तें घेतलें. अशें कितल्याच लोकांचे बायट हांवें घेतले. मागीर जेन्ना रवींद्र केळेकार भायर पडले ताचें महानिर्माण बरो शासकीय पद्दतीन जालें तेन्ना सगळे तरे तांचे विरोधक पासून फुनेरलाक आयिल्ले. तेन्ना ह्या लोकांचें हांवें ल्हान ल्हान जें उलोवप आशिल्लें घेतलें आनी तातूंत म्हाका एक सांगपाचें आसा म्हळ्यार पुर्ण मिडियान जे रिकॉर्ड केल्ले कांय गजाली पळय त्योय म्हाका हांवें थंयच्यान उपलब्ध करून घेतल्यो आनी तुमी व्हड मनान त्यो म्हाका दिल्यो म्हूण तुमकां उपकार आसा. म्हणटकच ही जी डॉक्युमेंटरी पळय हांवें केल्या तातूंत प्रुडंटाचें व्हडलें योगदान आसा हेंवूय लक्षांत घेवपाक जाय. 1 वराची डॉक्युमेंटरी हांवें ती तयार केली, खूब त्रास काडले आनी करता करता ती तयार जायत रावली. मागीर म्हज्या लक्षांत आयलें की रवींद्र केळेकाराची शताब्दी वर्सांतूच इफ्फीचें 55वें एडिशन आसा तेन्ना हातूंत जर म्हाका तो प्रवेश जर मेळ्ळो जाल्यार तें जागतीक मळाचेर पावतलें आनी म्हणून हांवें प्रयत्न केलो. पयलीं हांवें धांवपळ करून एंट्री दिली इंडियन पॅनोरमा पूण थंय ताजें सिलेक्शन जावंक पावलें ना. मागीर म्हळें चल ओके दुदाची तान ताकाचेर भागोवया म्हणून हांवें गोवन विभागान तें दिलें आनी 25 एंट्री मदले 14 एंट्री ज्यो सिलेक्ट जाल्यो तातूंत म्हजो हो हें डॉक्युफिल्म सिलेक्ट जालें. हाचो अर्थ परिक्षकांनी ताजे भितरली रिचनेस ताणें पळयला आसतलें आनी तें आज आतां 25 तारखेक तें शेड्यूल केल्लें आसा. आतां हें करपा खातीर म्हाका दोग मनशाचो खूब आदार जालो. साईनाथ परब ही व्यक्ती ह्या फिल्डांतली आनी ताचें रवींद्र केळेकारा विशीं खूब बरें मत. रवींद्र केळेकाराचें साहित्य वाचून तो इतलो प्रभावीत जाल्लो. ताका जेन्ना हांवें सांगलें आरे बाबा म्हजे कडेन पयशे कमी आसात तेन्ना तूं म्हाका हेल्प करूंक शकता. ताणें पूर्ण म्हाका सहकार्य करून नवी मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी वापरून ताणें कॅमेरा बिमेरा सगळो वापरून ताणें म्हाका सगळें बरे तरेन शुटींग केलें आनी तें तयार केलें. स्वता एडिटींग ताणें स्वता केलें. मागीर मुकेश घाटवळ हाणें संगीत दिलें. अशे खुबशे लोक बरोबर रावले. तरी आसतना पयशांचें म्हजें तें नाटक कशेंच जमना जालें आनी तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें आमचो मायकल लोबो हो म्हजो बरो मित्र. ताका हांवें म्हणलें आरे हांव अशें करता तूं कितें म्हजे बरोबर कित्याक रावना. तो म्हणपाक ह्या व्हडल्या मनशाचेर जर तूं फिल्म करता जाल्यार आपणें ताका आदार करपाकूच जाय. तशें जाल्यार म्हणलें म्हजें एक थोडें बील उरलां तें तूं फारीक कर. ताणें व्हड मनान तें बील पेंडींग आशिल्लें ती पेंडींग केलें आनी ताका म्हणलें हांव तुका आतां को प्रोड्युसर मानता. अशे तरेन मायकल लोबो हाणें म्हाका सहकार्य केलें. आमचो साईनाथ परब आनी ताजे टिमीन म्हाका सहकार्य केलें आनी तुमचे सारके जे पळय सगळे पळय हाजे मिडियाचे लोक आसात ते सदांच म्हजे बरोबर रावले आनी अशे तरेन हें एक फिल्म तयार जालें. आतां इतल्यारूच म्हजें इफ्फीत दाखयलें म्हणून उपरांत सुटना. रवींद्र केळेकाराचो विचार हो आज युवकां कडेन पावपाची खूब गरज आसा. कित्याक आमचें गोंय खंयचे दिकेन वता तें आमी पळयतात. आमचें गोंय सोंपत वता. गोंयचो जो वापर चल्ला जमनी विकप हें विकप तें विकप निसंतान म्हणटा जें करपाचें चल्लां पळय तें खंय तरी आडयतलें. आतां म्हजी एज जाल्या हांवें 40 वर्सां समाजा खातीर दिली. कितले फावटी भितर पडलो हे केलें त्रास काडले कितलेंच बरयलें हजारांनी लेख बरयले. ताचें तरी आसतना गोंय आज खंय पावलां हें तुमी पळयतात. तरी पूण हांवें आज हातूंत हार मानूं ना. नवें जनरेशन आसा तांच्या मुखार हो विचार पावोवपाक जाय. म्हणटकच हांव जानेवारी पासून
मार्च मेरेन जे 3 म्हयने मेळटात पळय शताब्दीचे हांव प्रत्येक कॉलेजींनी वतलो, थंय हे फिल्म दाखयतलो, थंय म्हजो एक टॉक दितलो, रवींद्र केळकाराचें साहित्याचें प्रदर्शन भरयतलो आनी अशे तरेन हो विचार हांव ह्या शताब्दी वर्सा लोकां मुखार पावयतलो आनी तेन्नाच हे फिल्म दाखयतलो. तातूंतल्यान नवे पिळगेन 21% लोकांनी जरी हो थॉट घेतलो जाल्यार गोंय आज जें पळय नाश जावपा कडेन पावलां तें गोंय परत जाग्यार येतलें आनी ते जाग्यार हाडपा खातीर ह्या हाजो फिल्माचो वापर बऱ्यापैकी जातलो हाची म्हाका खात्री आसा. आनी तुमचे सारके सगळे यंग जनरेशन पळय आसा तांकांय तें आवडटलें इतलेंच. आनी तेंच खरें म्हळ्यार ह्या हांवें काडलेल्या त्रासांतलें म्हाका फळ अशें हांव म्हणटलो. देव बरें करूं. सर लास्ट एक प्रश्न तुमकां विचारपाक जाय की रवींद्र बाबाचे इतले सगळे तेंचे प्रयत्न आसा किंवा गोंय राखपा खातीर तेणी वावुरले ते आयुश्यभर. सो सरकार आयचे दिसता तुमकां की तेंच्या खातीर तेंच्यांनी योग्य ते काम केलां रवींद्र बाबा खातीर दिसता तुमकां? आतां सरकाराचेर न उलोवप बरें, कित्याक सरकार कशें आसूंक जाय ही म्हजी सारक्याची जी कल्पना आसा ती गांधीवादी आदल्या लोकांचें. राम मनोहर लोहिया म्हण हांचे विचार वाचून हांव व्हड जाल्लो मनीस. तेन्ना आतां जें सरकार म्हणटात पळय तें सरकार आसना. आतां गोंय घडोवप आनी गोंय चलोवप ह्या लोकांनी फाटल्या लोकांनी गोंय घडोवपाचो विचार करून गोंय मुक्त केलें. पूण हे चलयतात आनी कशें चलयतात हांची एक टीम जाल्ली आसा. ते सगळे एकठांय जातात, खंयचे तरी पयशे खंय खंय घालतात, सत्तेर येतात आनी मागीर कशें लुटतात हें आज सगळे कडेन जाहीर आसा. मागीर ते नोकऱ्यो विकप म्हण, हें विकप तें विकप हें सगळें चालूच आसा. तर अशे प्रकारचे सरकार गोंयांत खंय वतले म्हणटकच जे कोण सत्तेर येतात ताका एक विजन आसूंक जाय. आनी अशें विजन आशिल्लो अजून मेरेन आमकां एकलोय मुख्यमंत्री मेळूं ना. आमी बांदोडकार म्हणटात की बांदोडकार हो भाऊसाहेब बांदोडकार असो जालो तसो जालो तसो म्हणटात, पूण ताका महाराष्ट्राच्या लोकांनी फसयलो. जर ताका जर त्या वेळार बरो एडवायजर मेळिल्लो आनी तेन्नाच कोंकणी ही गोंयची भास आनी कोंकणींतल्यान गोंय चलपाक जाय असो जर तेन्ना विचार जर केल्लो जाल्यार गोंयांत भाशावाद नासपाचो, गोंयांत रोमीवाद लिपीवाद म्हणून जे आमी फूट पाडले पळय ती नासपाची. पूण हाका लागून जालें कितें, जे कोण सत्तेर येतात तांकां फुटू पाडपाचें आसा. कित्याक हे सगळे एकठांय जर जाले जाल्यार आमचें सरकार उरपाचें ना ही खात्री आसा. म्हणून ताणें भेद करून रोमीवाल्यांक कुशीन काडले, मराठीवाल्यांक कुशीन काडले, कोंकणीवाल्यांक कुशीन मारले, तातूंत नागरी रोमी अशे खुबशे भेदभाव करून करून हे सगळें जालें. पूण ह्या सगळ्या हातूंत गोंय खंय वता. आज हांव हांगा उबो आसतना म्हाका मुखार मांडवीन जेन्ना दिश्टी पडटा आमची मांडवी म्हादय जे म्हणटात आज सगळे केशिनान भरून गेल्ले आसा. ते पळोवनच जाल्ले सगळी घाण ते मांडवीन सगळें नुस्तें बिस्तें सगळें खावन आमी सगळें वाट लावन उडयल्या गोंयची. हें जाग्यार कोणें घालो हो प्रस्न आसा. तर मागीर पर्रीकाराकय विजन आशिल्लें, इफ्फी पळय आसा इफ्फीक ताजें आशिल्लें, पूण तोवूय खंय तरी कमी पडलो. आतां प्रमोद सावंत पळय आसा ताजे विशीं म्हाका थोडें बरें मत दिसता, कित्याक तो धांवपळ करता हें करता. ऑफकोर्स ताजेर लोक आरोप करतात अशें तशें, पूण ते म्हाका तें उच्चार करपाचो ना. पूण प्रमोद हो तरूण भुरगो आनी ताका धांवपळ करपाची आसा. पूण ताका जर बरें एडवायजर मेळत जाल्यार गोंय आमचें जे वाट लागले पळय ती परत जाग्यार येवपाची गरज आसा. पूण जालां कितें, आज प्रत्येकाक आपल्या हातांत सत्ता जाय. सत्ता कित्याक जाय की पयशे जे आमी खर्च केल्यात पळय निवडणुकीक ते जोडपा खातीर. म्हूण आज ताणें जें जें कितें मेळटा पळय तें विकपाक आरंभ केल्लो आसा. कशेय भशेन कोट्यांनी रुपये करप आनी मागीर फुडले वेंचणुकेक तो लोकांक वांटप हेंच आयचें राजकारण. आनी असल्या राजकारणान म्हजे सारको एक विचार करपी मनीस खंयच लागना. म्हणटकच हांवें कितें करप, म्हाका जितली शक्त आसा म्हजे भितर जें कितें सांगूंक शकता तें हांव बरोवपांतल्यान हें करतां, उलोवपांतल्यान हें करतां आनी अशें कांय डॉक्युमेंटरी बी आनी अशें कितें विचार लोकां कडेन मांडटा. तातूंत लोकांनी जर घेतलो जाल्यार मुखार एक बरो काळ येतलो. पूण जर फक्त एक धंदो म्हणून जर राजकारण कोणाक चलोवपाचें आसा आनी पयशे घालपाचे आनी पयशे जोडपाचे हातूंतल्यान गोंय खंयच मुखार वचपाचें ना. कित्याक रिणां काडून काडून आमी कितले मेरेन सण करतले. तर हे आमी हें करपाक जाय. म्हणटकच तशें सरकार गोंयच्या फावराचें सरकार आज पासून ना. प्रमोद सावंताक ती इच्छा जावची, कित्याक आज कालूच आमी महाराष्ट्राचें इलेक्शन पळयलां. म्हणटकच BJP आनी फुडलीं 20 वर्सां तरी देशाचेर राज्य करतले असो एकंदर ट्रेंड दिसता. आतां हो ट्रेंड कसो दिसता तो पळयात. कित्याक महाराष्ट्रांतली आमची जशी गोंयांत लाडली लक्ष्मी तशी ती बहीण लाडकी बहीण, ह्या लाडके बहिणीन दोळे धापून फक्त 3000 रुपये आमकां मेळटले म्हणून ताणें मतदान केलें. हो जेन्ना ट्रेंड जसो आसा तेन्ना फाल्यां
गोंयांनी अशें जातलें प्रत्येक तरुणाक कितें ना कितें दिता म्हणप, खंयच्याय चलयांक बायलांक तुमकां पयशे दिता म्हणप आनी हातूंत तांकां विचार करपाची तांची क्षमता बंद करप आनी तुमी फक्त आमकां मतांच मारात आमी तुमचेर राज्य करता. हो जो ट्रेंड पळय आसा हो खूब घातक आनी हाका लागून कितें जाता विचार करपाची हेच प्रथाच बंद जातली. आतां विचार करपाचे विचार मारपाचो प्रयत्न देशान चल्ला. आज व्हडल्या व्हडल्या मनशाचीं नांवां काडून थंय वेगळ्याच मनशाचीं नांवां हाडटात असो हो प्रकार चल्ला. म्हणटकच रवींद्र केळेकाराचो विचार कितलो मेरेन सरकाराक परवडटा होवूय एक प्रस्न आसा. म्हणटकच तो विचार लोकां कडेन पावत जाल्यार सरकाराक मारक थारता. म्हणटकच तो विचारूच तो पावोवंक दिवप ना लोकां मुखार म्हणून असलीं कामां कोण करिनात आनी त्या खातीर तांच्या सरकाराच्या विरोधांत वचून हांव जेन्ना म्हजे सारको मनीस जेन्ना करता तेन्ना खंय तरी लोकां मुखार एक ल्हानसो उजवाड दिश्टी पडटा आनी त्या उजवाडानूच एक दीस प्रजळीत गोंय जातलें अशी आमची अपेक्षा आसा. बरोबर सर. गोंय राखपा खातीर तुमी तुमचो एक मोलाचो वांटो आसा जी तुमी डॉक्यू फिल्म केल्या त्याच्या थ्रू. सो तुमकां फुडल्या वाटचाली खातीर तुमकां ऑल द बेस्ट सर. देव बरें करूं. तुमी सारके मनशाची दखल घेता ही खरेंच आमकां अभिमानाची गजाल आनी अशे दखल घेवपी आसात म्हणूनच आमकां मुखार काम करपाची एक स्फूर्त मेळटा. आमकां ह्या मुखारी तुमचें अशें सहकार्य मेळचें आनी तुमी मुद्दम म्हाका तुमच्या मुखार म्हजे विचार मांडपाक संद दिली म्हणून हांव प्रुडंट मिडियाचे आनी तुजेय उपकार मानता. देव बरें करूं. थँक्यू सर.